मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो घालूंक आयला. खऱ्यांनीच उज्याचें रूप जेजूचे शिस जेन्ना निराशे आसले, जेजू स्वर्गार पुनर्जीवन जालो उपरांत तो तांचेर पवित्र आत्म्या वरवीं उज्याच्या रुपान उज्याच्या जिबेन तो त्या शिसांचेर देंवलो. मागीर जुन्या करारान आमी आयकता देव सकाळचो कुपा पोरजेक मार्गदर्शन करतालो आनी सांजचो उज्याच्या खांब्या परी तो तांचे मदें आसलो. मोइजेसाक देव जळट्या चिलपुटा मदें देव मेळटा आनी अशें उजो जावन आसा एक चिन्ह सफायेचें, जें कितें नाका वायट तें लासून उडयता. तशेंच भांगार आनी लोखंड साफ करता. आनी तें उज्याचें रूप ऑल्सो पवित्र आत्म्याचे बळ आनी शक्ती. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतलेलो आसा आनी हो उज्याचो बळ आमकां वायटाक फुडें करूंक, वायटांतल्यान भायर सरूंक आदार दिता. मोगाचो उजो पेटोवंक जेजू आयलो. जो कोण देवाच्या मोगान जिवीत जियेना तांकां तो तेंचे मदें फूट घालतलो म्हणटा. जो देवाक आवडना वो देवाची तत्वां परी जियेना, बगर देवाच्या रोचणेचेर मोग करता, मान दिता, देवाच्या रोचणे देवाच्या मनशाचे रोचणेचेर बावर दवरता, देवाक पयस करता, तांकां देव पयस करतलो, तांचे मदें फुटी घालतलो म्हणटा. जायते फावटी आमच्याच गोंयांत क्रिस्तांव फामिली मदें कोण प्रोटेस्टंट, कोण कॅथोलीक, कोण बॅप्टिस्ट, कोण पेंटेकॉस्टल अशे दुसऱ्या जिन्साच्या तत्वां प्रमाणे जिवीत जियेतात आनी तांच्याच फामिली मदें फूट. कोण भाव पेंटेकॉस्टल, कोण भयण यहोविस्ट आनी मेल्या उपरांत देखून इगोर्जे मदें तांकां पुरिनात, इगोर्जे भायर पुरतात. सो हे जावन आसा फूट. जे कितें खरें देवाचे आनी देवाच्या इगोर्ज मातयेचें जें कितें शिकयतात त्या प्रमाणे जिवीत जियेना तांकां देव जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखोचो ना. जोडटेच्या दिसाक हांव तुमकां वळखोचो ना, कित्याक तुमी म्हाका तुमच्या संवसारी जिवितांत वळखूंक ना. संवसारी जिवितांत म्हज्या मोगा वरवीं आनी म्हज्या तत्वां वरवीं तुमी जिवीत जियोंक ना. देवाक मान दिवंक ना, पेल्याक मान दिवंक ना, देवाची पेल्याची सेवा करूंक ना. मागीर हांव तुमकां वळखोचो ना, हांव तुमची सेवा करचो ना. आनी जेजू म्हणटा म्हाका ताका एक बावतीज घेवचो आसा. तो बावतीज म्हणजे कोश्टांचो मरणाचो खुरीस. त्या पासून जेजू धांवन वचोंक ना. ताका खबर आसली ते कुर्साचें मरण म्हणजे एका किरमीदोराचें मरण, चोराचें मरण आनी जायते दूख त्रास ताका सोंसूंक पडचे आसले. ते सजमून सुद्दां तो धांवन वचोंक ना. तो फुडो केलो आनी देवा बापायक खालती रावलो. ही वॉज लॉयल टू गॉड्स प्लॅन टू सेव अस. आमची सोडवण करूंक ताणें आपलें जिवीत कुर्सार व्हरपयलें. आनी तेच भाशेन तो म्हणटा आपल्याचो पाटलावदार जे कोण म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजे शीस तांकांय कुर्साचें जिवीत सोंसूंक पडटलें
नांव आपल्याचो कुरीस तुमी घेवं नाकात म्हणटात, तुमचेच कुरीस तुमी खांद्यार मारून देव जिवीत जियोवंक फुडें सरात.